म्हापशा कम्युनिदाद व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदाचेर साल्वादोर पिंटो जाल्यार दिवचले नरेश गांवकर हांची निवड जाली। म्हापशा कम्युनिदाद व्यवस्थापन समितीचेर आदले नगराध्यक्ष रायन ब्रागांजाचो तेंको आशिल्ले पॅनल वेंचून आयले। एटर्नी पदार डॉक्टर शिवानंद गावस हांची निवड जाली, जाल्यार दिवचल कम्युनिदाद व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदाचेर नरेश गांवकर हांची निवड जाल्ली आसा। दिवचले कम्युनिदाद मंडळ निवडपा खातीर आयतारा आफयल्ले बसकेक 174 गांवकार हजर आशिल्ले। दिवचले कम्युनिदाद व्यवस्थापन समितीत फकत अध्यक्षपदाचे सुवाती खातीर वेंचणूक जाली, जाल्यार हेर पदाधिकारी बिनविरोध वेंचून आयले। That the same panel has been brought back in power, and we assure not only our Gaonkars but Mapsa and Goa that we will be working with systematic as promised during the first term. This is our second term. Mr. Gaus as the attorney and Stephen as the treasurer. They are my left and right hands. We promise that there will be a transparency which we have done for the last 3 years. We will bring the values back of the comunidades and will ensure that none things which are going bad, which all of us are talking, that Mapsa Comunidad will be the first one to start demolishing which things are not as per the code of Comunidad. As doctor has assured, there are a lot of projects. We are sitting on a gold mine. We want to keep this institutions which has been given by our ancestors, the flag of Mapsa Comunidad flying high. I assure my Gaonkars, yes. आज 6 तारीख इलेक्शन झाले कोमदाद आमचे बिचोलिंग 200 वाटेन आमी सगळे 4 घरवट एक घातली सगळी। फक्त पयली पोस्ट जालो म्हाजो इल्लो प्रेसिडेंटाक, जाल्यार म्हाका 95 मतान निवडून हाडला सगळ्यांनी। आनी दुसरे आमच्या म्हाज्या भावाक गौरव 85 80 कितें मेळ्ळे। तेन्ना सगळ्यांचे हांव आमच्या 4 घरवटीचे आभार मानता पयली म्हाका निवडून दिल्या बद्दल। आणि दुसरे तेंचे कोटी कोटी उपकार मानता की बाकीचे सगळे पोस्ट एकूच पोस्टाक मातशी फायट जाली, बाकीचे सगळे अनपोस्ट जाले आमच्या कुंदाचे। तेन्ना सगळ्यांचे हांव म्हणटा आमचे कोण कंपोनंट आसा न्हू तेंचे सगळ्यांचे आभार धन्यवाद। तुजी आतां फुडली हे कितें आसतली? माझी फुडलीची परंपरा ज्या 4 लोकांची आमची मिटींग जाता न्हू कुंदाच्यो, तेंच्या ठराव प्रमाणे तेंचे उत्तर आसता न्हू त्या प्रमाणे वागतलो। भायर वचप ना, भितर वचप ना, कित्याक कायदेशीर रावप आनी ते आमचे सगळे ते काम जे आम प्रॉपर्टी मॅटर्स कोण इलिगल काम करता जावं आनी कितें कोण ऑफिसान हाडले तेजी केस फायल करप तेजे फाटसून फॉलोअप करप ते म्हाजे कर्तव्य आसतले। हे म्हाज्या सह एटर्नी आनी बाकीचे कमिटी आमचे तेजे 6 जाण आमी वावर करतले एकूच हितून कोणाचो भेदभाव करचे ना आमी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।